rocun gaya, ormes forak matana, sheta shibridum mehoi, devak solgita gaya, ormes forak chamana, gita gaya nagoda, olkarat nam devache, olkotat talon tashe. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आपल्या भावाचो मोग कोत्ता तो मनीस उजवाडान जियेता म्हूण आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास कोत्ता. तेल जशें एक पोंटी पेटोवन दवरता तसो मोग आमचें क्रिस्तांवाचें जिवीत जोलटें सांबाळटा. पेटलोली पोंटी काळोख नपयत करूंक कुशालकाय हाडटा तसो मोग वायटाचेर जैत व्हरूंक बरेपणाचो उजवाड सगल्यांचेर फांकयता. देव म्हणल्यार मोग आनी ह्याच मोगाचें सैम देवान आमकां सगल्यांक दिलां. हेच खातीर सैमानूच आमी मोगाचीं मनशां. देव बाप मोगाल तशी आमी मोगाल जावंक देवाक जाय. आयज दुसऱ्या दिसा तयारेच्या आमचो विशय जावन आसा मोग विस्तारुया, जेजूचे गोवाय जावया. हो विशय आमची पावलां मोगाचे दिशेन मारूंक हुस्कायता. तर जेन्ना ह्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना मोगाचे गोवाय जावंक आमकां कृपा मागुया. आयचो दीस आमचे फिरगोजेंतल्या सगल्या तरणाट्यांक भेटयलोलो दीस. आमच्या तरणाट्यांनी आपले गूण, गिन्यान, आपलें बोल दुसऱ्याच्या जिवितांत कुशालकाय आनी शांती हाडूंक वावरूंक तांकां उमेदीन भर म्हूण देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाची साक्षीदारां कोर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमच्या तरणाट्या पासत मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, जंय उजवाड आसा थंय मोग आसा आनी जंय मोग आसा थंय देव आसा. हेंच आमी आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां. होच मोग विस्तारूंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां उलो करता. कितले फावटी आमी मोगाच्यो करण्यो केल्यात काय? कितली देव आमचे मदीं हाडूंक आमी वावुरल्या काय? उजवाडांत आमी आसून काळोख पयस करूंक आमी वावुरल्या काय? मोग चिपरावंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी आमकां ताणें हो मोग दिलो आनी मोगान जिवंक आमकां उलो केलो. पूण आमी चुकल्या. मोग दिवचे सुवातेर दुस्मानकायेन जियेल्या. मोग दिवचे सुवातेर आमी दुसऱ्यांक जोडल्या, नाटकायेन बोल्ल्या आनी हे वरवीं पातक करून आमी काळोखान पडल्या. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरुया आनी त्याच बापा लागीं बोगसोणें मागुया. सगळीं आज जोडून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणानो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरय सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत लागीं सदांच वार मारी
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या वेळार तुमची मागणी तुमच्यो गरजो बापा मुखार उबारची. कसली तुमची गरज आसा जाल्यार जावं तुमच्या घरांत परब्यांत वाड्यांत पिडेंत आसात दुयेंत आसात तांचे पासत मागुया. कोणी आपलो वाडदीस काजराचो दीस समरकता तांचोय उगडास करुया. सर पदवेदार देवा, आमकां तूं दिसोनाय पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल
आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मानाक वाखाणूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जो जेता आनी राजवडकी चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भागिवंत जुआवान बरयलेलें पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, जोर तर आमी ताच्यो याज्ञा पाळटाव, हे खुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखताव म्हूण गमून येता. हय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो याज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. असल्या मनशा सोवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पालो दिता, असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग सुकून जाला. हाचेच वरवीं आमी ताचे सोवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सोवें आपूण आसा म्हूण सांगता, तांणी जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां नवी याज्ञा बरोवन धाडिना. बगर एक आदली याज्ञा सुरवातेक थावन तुमी घेतल्या तीच. ही आदली याज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं थावन घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटां ती खरें नवी याज्ञा. कारण कालोक गेलो आनी खरो उजवाड पडजलूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जळटा, तो अजून कालोकांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग कोत्ता आनी तो उजवाडांत जियेता, आपूण आड्डून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो द्वेस कोत्ता तो कालोकांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता तें तो नकलो, कित्याक कालोकांत ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासून प्रितूम संतोसूं. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासून प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक तुमी वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या माना गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोट्टा तारोन ताचें. जबाब, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासून प्रितूम संतोसूं. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या परजांक पळयात. ताची खोतीक विस्मितां. परमेश्वर कितलो व्हडतो. मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतले भेद दवरचें. जबाब, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. राष्ट्राचे देव कोण जाणय काणयांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेश्वरान सोर्ग आनी संवसार रचलात.
ताचे आसोना भोंवती तेज आनी मोहिमा फांगता देव मंदिरान चिकचिकतात ताची पदवी आनी सोबाब सर्वेस्पोरा मुखार सोर्प उल्लासूं प्रितूम संतोसूं उद्गाराक उबी रावया. पोरजांक उजवाडायता उजवाड तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रताप सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्वर तुमचे सोपे आसू लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तेन्ना ताका कोसाक लागून एका दोन शास्त्र्यान उठून येवन अशें विचारलें, गुरुजी, शास्त्राचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? तर म्हजो पेलो कोण जेसून असो प्रतिपाड केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुजाल्यांत थावन देंवून येतालो. तेन्ना तो चोर नागवण्याच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताचे कडेन आसले तितले काण घेवन ताका घाय पडसो मार घालो आनी अर्दो मेल्लो कसो सोडून पडून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एक यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें तांकां देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामर्यातान तेवशिल्ल्यान वेतना ताचे सोरशीं पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे सुरसुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताचे घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके खानावळीन व्हरून ताचो परमोस केलो. दुसऱ्या दिसा दोन देनार काडून खानावळेकाराक दिवन म्हळें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय वगळो खर्च ताका जाय जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. चोरांच्या हातांत सांपडल्याचो पेलो ह्या तेगा भितर कोणें जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे सवे दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुवें तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाच्या भावा भयणो, मोग विस्तारून जेजूचो गोवायचा ह्या विशयाचेर नियाळ करतासतना एके घडणेचो म्हाका उगडास आयलो. एक बापूय नवीच कार विकती घेता आनी नवीच कार विकती घेवन आपल्या घरान हाडून दवरता आनी आपूण न्यूज पेपर वाचूंक बॉल्कोवान बसता. आनी तांचो धाकलो 5-6 वर्सांचो भुरगो सुपुल्लो भुरगो आसलो. हो भुरगो सगळोच खुशाल जाल्लो, कित्याक डॅडीन कार हाडल्या आनी कार पळोवंक सोबीत दिसता, कार बरी दिसता.
आनी तो एक कारा भोंवती भोंवतालो, कार उगडटालो, बसतालो, परतून भोंवती पासय मारतालो. आनी मोदेंच ताणें एक फातर घेतलो आनी फातर घेवन ह्या काराचेर कितें बरोवंक लागलो. जायत्या वेळान ह्या डॅडीन हो भुरगो हिंगा खेळटालो, आवाज करतलो, आतां आवाज येना म्हणटकच ताणें कारा वाटेन नदर मारली आनी पळयत जाल्यार ताची तोकली फिरली. धांवून वचून ताणें ह्या भुरग्याचो हात धरलो आनी नेटान ह्या काराचेर धाडायलो. इतलो धाडायलो की ह्या भुरग्याचे हातांतल्यान रगत व्हांवूंक लागलें. हो भुरगो बोबाळ मारूंक लागलो, रडूंक लागलो व्हडल्यान, कित्याक ताचो हात दुखूंक लागलो, रगत येतालें. दोतोराशी व्हेलो. डॉक्टरान म्हणलें ताची हाडां तोंनी आसात म्हणटकूच हाडांक जायते फ्रॅक्चर जाल्ले आसात. हाताची बोटांची हाडां आसात तीं सगळीं फ्रॅक्चर जाल्लीं आसात म्हणटकूच जायतो टायम घेतलो ती परतून सारकी जावंक. तेन्ना ह्या भुरग्यान म्हणलें, डॅडी, जे हांवें भिरकाटे वो स्क्रॅच ह्या काराचेर घातल्यात तो पेंट मारीत जाल्यार सारकें जातलेंच, पूण ही म्हजी हाताची म्हज्या बोटाची हाडां मोडल्यान ती सारकी जातलीं. आनी आयकून ह्या चेड्याचो जबाब हो प्रश्न आयकून बापाच्या डॅडीच्या दोळ्यांत दुकां आयलीं. घरा गेलो आनी घरा वचून काराचेर 2-3 तिणें रागान खोटी मारल्यो आनी खोटी मारता आसतना तिणें पळयलें त्या काराचेर भुरग्यान कितें बरयल्लें, डॅडी आय लव यू, डॅडी हांव तुजो मोग कोत्ता, कित्याक तुवें नवी कार घेतल्या, नवी कार तुवें म्हाका घेतल्या, ह्या पासत हांव तुजो मोग कोत्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, बरोवपी म्हणटा ही घडणी घडटलो म्हणटा की आमी देवान आमकां जायती वस्तू दिल्यात, देवान आमकां जायती वस्तू दिल्यात, ताचो उपयोग करूंक, वापर करूंक, आनी मनशां दिल्यात, भुरगीं दिल्यात, आमी तांचो मोग करूंक. पूण आमी परते गेले, आमी वस्तूंचो मोग केलो आनी मनशांचो वापर केलो. देवान आमकां दर एका मनशाक आपल्या सारकेचो रचला आनी आमकां हुकूम वो आज्ञा दिल्या की ह्या भावाचो वो हे भयणीचो मोग कर. जसो तूं म्हजो मोग कोत्ताय तसोच तूं ह्या तुज्या भावाचो भयणीचो मोग कर. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू म्हणटा जे तुमी तुज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक कोत्तात तें तुमी म्हाका करतात. जावं बरें कोत्ता तेन्ना आमी जेजूक बरें कोत्ता. जेन्ना आमी वायट म्हज्या भावाक भयणीक करता तेन्ना हांव जेजूक वायट करता. कित्याक जेजूय म्हणटा हांव तुज्या भावाच्या भयणीच्या काळजान जियेता. म्हणटकूच कितेंय बरें जावं वा कितेंय वायट जावं तें हांव म्हज्या जेजूक करता. जेन्ना हांव तें म्हज्या भावा भयणीक करता जाल्यार बरें कोत्ता म्हज्या भावा भयणीक जाल्यार हांव जेजूक बरें करता. वायट करता म्हज्या भावा भयणीक जाल्यार हांव जेजूक वायट करता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी नदर मारुया. आयचे पयलें वाचप आमकां सांगता जो कोण मोग करता आपल्या भावा भयणीचो तो उजवाडान जियेता. आनी जो उजवाडान जियेता तो केन्नाच आदलून पडना, कित्याक ताची सांगाता देव आसता. जो कोण उजवाडान जियेता ताचे सवय देव आसा. आनी जो कोण म्हणटा आपूण उजवाडान जियेता पूण आपल्या भावाक जोळटा, नाटकायेन जियेता, ताचे सवय दुस्मानकायेन जियेता जाल्यार हो मनीस फोटकिरो. तो उजवाडान जियेना पूण तो काळोखान जियेता. आनी काळोखान जियोप म्हणल्यार तो आदळून पडटा, तो केन्नाच वयर सरना. मोगाच्या भावा भयणीनो, हाचे जुवांव हो पयलो हाचे पयलें वाचप जुवांवान बरयल्लें. जुवांव म्हणटा तूं तुज्या भावाचो मोग करताय जाल्यार तूं उजवाडान जियेताय आनी दाखयताय की तूं देवाचो मोग करताय, जेजूचो मोग करताय. तूं म्हणटा हांव देवाचो मोग करता पूण तुज्या शेजाऱ्याचो, तुज्या भावा भयणीचो तूं मोग करिनाय जाल्यार तूं फोटकिरो, तूं फोटी मारताय, देवाचो तूं मोग करिनाय. देवाचो मोग करूंक हांवें पयलो पेल्याचो मोग करूंक जाय, म्हज्या भावा भयणीचो मोग करूंक जाय.
हांव म्हज्या भावा भयणीचो मोग कोत्ता तेन्ना म्हज्या म्हणूं येता ओय हांव देवाचो मोग कोत्ता. नाजाल्यार हांव फोटकिरो, हांव फोटी मारता. आयच्या शिव वर्तमान आमी नदर मारुया. शिव वर्तमान हो बरो सामर्यतकार हो मनशाक पदो पळयता, ताका चोरांनी मारलेलो घायल जाल्लो ताचे सगळें बरी करणी करता आनी जेजू म्हणटा हो जण आसा बरो पेलो, हो जण आसा बरो उजवाडान जियेतलो मनीस जो दुसऱ्याक पावता, दुसऱ्याची सेवा करता, दुसऱ्याच्या आदाराक पावता, तो ह्या मनशाचो मोग करता आनी देव ताचे सवय आसा आनी हो मनीस उजवाडान जियेता. भाव भयणो, आमी एक्सिडंट जाल्ले जायते पळयले आसतलेत, हो आमी टीव्हीचेर तरी पळयल्यात, हो आनी कित्याक पळयले आसतलेत, आयकलां आसतलें. एक्सिडंट जालो म्हणटकूच जायतो लोक धांवता. कित्याक धांवतात काय? धांवतात कसली गाडी ती पळोवंक, हे गाडयेचो नंबर कितें, नंबर पळोवन मोडको लावंक. जायते जाण मोडको लावंक गाडयेचो नंबर पळोवंक धांवतात, पूण न्हय आदार दिवंक, न्हय ताका पावोवपाक, ताच्या उदक दिवंक, ताका उठून बसोवंक कोण ते घुडिनात. आतां न्यू स्टायल येयल्या, कोणी पडलो एक्सिडंट जालो जाल्यार वेतात व्हिडिओ शुटींग करतात आनी मागीर ते सगल्याक वॉट्सॅपाचेर जावं फेसबुकाचेर घालप. पूण ताचे पयलीं आमी ताका आदार दिवंक जाय. तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, तसो हांवें मोगाच्यो करणी करूंक जाय, उजवाडाची करणी करूंक जाय, हें आमी विसरता. आनी हें विसरून आमी ही दुसरी नाकाल्ली संवाद आमी करता आनी काळोखान आजून पर्यंत आमी जियेता. आयची बऱ्या सामर्थ्याची देख आमी घेवंक जाय. जशें तरेन दाखयलें, आपूण सामर्थ्यवान जावनूय ह्या जिदेवाचो वा जेरुजल्याच्या मनशाचो आपूण मोग कोत्ता, ताच्या आदाराक हांव पावता आनी आपूण आजुनूय उजवाडान जियेता आनी म्हजे सवे देव आसा म्हूण ताणें दाखयलें. आमकां जायत्यो संवय आमकां चान्सीस मेवतले, जाय तरेचे आमकां चान्सीस मेवतले दुसऱ्यांचो मोग करूंक, दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जिवंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक, दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक. पूण आमी म्हणटा हांव कित्याक करूंक जाय, हांवें ताका आदाराक कित्याक पावूंक जाय, हांव कित्याक ताका हात लायतलो, तो पडला पडूं दी, म्हाका कित्याक पडला. आनी हेच भाशेन आमी चिंतून आमचे वाटेन जशें लेवीत आनी याज्ञीक वेतात ते भाशेन आमी ते सांडूच आमी वेता. मोगाच्या भावा भयणो, हे क्रिस्तांव न्हय, हें जेजूची शिकवण न्हय. जो कोण जेजूची शिकवण आपल्या जिवितांत पाळटा, जेजूची आज्ञा पाळटा, तो की उजवाडान जियेता, तो की जेजूचो खरो पाटलावदार, देव ताची सांगाता आसा. आमी खरी क्रिस्तांव जाल्यार, आमचे सगळे देव आसूंक जाय जाल्यार आमी दुसऱ्याच्या आदाराक पावया, दुसऱ्याची सेवा करुया. ह्या वरवीं गमतलें की खरेंच हांव ह्या म्हज्या भावाचो, हे भयणीचो मोग करता. जरी तर हांव ताची सेवा करिना, ताका ताच्या हुस्क्यान जियेना जाल्यार हांव मोग करिना. तर मोगाच्या भावा भयणो, ह्या वरवीं आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावता. आयचो सेवादन हो विशय आमकां हेंच करूंक आपयता. मोग विस्तारुया, न्हय दुस्मानकाय, न्हय नाटकाय, न्हय वायट, न्हय फोटिंगपण, पूण मोग बरेपण आसा तें आमी परगटुया, बरेपण आसा तें आमी विस्तारुया आनी ह्या वरवीं खरे जेजूचे गोवाय आमी जावंक पावतले, उजवाडाचे नमुने आमी जावंक पावतले, मोगाचे आमी मनशां जावंक पावतले. तर अशें जावंक ह्या आमच्या भिटेन त्याच बापा लागीं मागुया. सगळीं उबीं रावया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी
आपल्या मुणयारपणांत पोरजेक मोगाचे गोवाय जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सोवें देवाचो रूपकार पळोवन तांकां निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचें बरेपण आनी ओस्कोताय वळखून तांचे सोवे मोगान वागूंक आनी जिवंक आमकां कृपा मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. कोविड-19 ह्या दुयेंसा वेळार ल्हान दुर्बळ पिडेंत कोश्टवतेल्या सोवे आमचो ओदीक मोग दाखोवंक ह्या कोश्टांनी भायर सरूंक तांकां विस्वास आनी बोरवासो दिवंक तांकां बोल मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयचे नवें समोरपतेल्या पवित्र आत्म्याची समुदाय आनी साऊथ सायबिणीचो समुदाय ह्या गोरेब्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ती सगळीं एकचारान जिवंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. दुनिया देवा ही मागणीची आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दुयेन आयकून घे आनी आम्हा समेस्तांनी जेजू भाशेन मोगाचे गोवाय जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. हे मागणे कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आपल्या काळजात सोवे भोगून जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आकेचिनी देवा खुशी कुरीस लेगून मोगान विंगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता खोशेन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनांत आणि मोहिमेत आमच्या आणि आपले पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्वर आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कोरची घेता
आनी तुका परतून दिता तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावंक दी हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनोत्सव मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजी मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पिटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या मोहिमोगान हूं सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय हूं सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोग सोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भारताचो गूळ परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां हे तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची हांगा एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे मागीर सांगाती तिचो पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दिता
आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां तारणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुनवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्तुती, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवडकी चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे इशेने संसाराचे पाप करतती आमची काकूत कर. देवाचे इशेने संसाराचे पाप करतती आमची काकूत कर. देवाचे इशेने संसाराचे पाप करतती आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवाची. ह्या संवसारान येवन ताणें दुसऱ्यांक उजवाड दिलो, दुसऱ्या सवें मोगान जेलो. आयज असलोच मोगाचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक आमकां उलो करता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्याची ती म्हजे भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, तुज्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला. ताच्या बळान आमकां तुज्या मोगान थीर कर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारान सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी. हें आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवान. आयज आमकां हे मिसाची बॅट पेटयले आनी देवाचें उतर फरगोटलां. फादर आग्नेलो डायस सालिगांव सेमिनारीन प्रोक्युरेटर कसो वावुरता, सगळी बांदाबोस्त करता,
सेमिनारीन रावतेल्यांची जावं पाद्रींची जावं सेमिनारिस्तांची फाल्यां नोवेन बागयोंत आंतोनीचो समुदाय आनी फातिमा सायबिणीचो समुदाय ईशोय कुशालकाय मांटुया जेजूचे कोबाय जावया. उभी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगल्या पोरसांक तुज्या एकल्या सुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुज्या मोहिमेवंत मुखामोल रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. देवाचो आदार सदां काळ आमचे येताय. Doing the